हाय हॅलो नमस्ते यूथ ऑफ GSB व्ह्यूवर्सांक नमस्कार. खंयचे एक टॅलेंट ग्रो जावका म्हण जाल्यार दोन विशय मस्त इम्पॉर्टंट जातले. फर्स्ट तांगेला हार्ड वर्क डेडिकेशन आनी प्रॅक्टीस दोन्हीच्या त्या टॅलेंट शोकेस करच्याक एक वेदिके मस्त मुख्य जातले. तसले एक वेदिके आम्ही हांगा रेडी करून दिल्लेलो आसा आमगेल्या टॅलेंट्साक. तांकां तुमकां इंट्रोड्यूस करून दिवचे एक प्रयत्न आम्ही प्रति सोमारा सांजे 5 गंटक तुमगेलो करता आसाची. तुम्ही पळयता आसाची साधना. हांव रजत भंडारकर. साधना विशेष कार्यक्रमाक ओपास तुम पुरे जणांक मोगान स्वागत करताची. आयचे आमगेले एक गेस्टाक तुमकां परिचय करून दिवच्याक एक प्रयत्न करता. आमगेलो आजी अमृत नायक हांणी आसाची. हांणी तबला आर्टिस्ट जावन आसाची. तशीची मेलोडिका कीबोर्ड असेल पुरे मस्त पुरे एक इन्स्ट्रुमेंट्स हांणी प्ले करताची. हांके ह्या कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करूया. स्वागत अमृत. सगळ्यांके नमस्कार. मिगेल नाव बी अमृत नायक म्हणू. हांव कोड्यालचो. मिगेल अन्नाल नाव बी मल्लेश नायक म्हणू आनी अम्माल नाव बी रुपश्री नायक म्हणू. हांव मस्त वर्स तुकून तबला वाजयता आसा. मिगेल्या तबला सरा नाव श्री तारनाथ नायक पुत्तूर म्हणू आनी श्रीकांत नायक पुत्तूर. तांगेला श्री गुरुचरण संगीत विद्यालय ते दुकून हांव मस्त वर्स तुकून तबला शिकता आसा. मागीर हांव आतां फर्स्ट इयर डिग्री त्रिशा कॉलेजान करता आसा प्लस विथ CA प्रोफेशनल. सो मागीर हांव तबला ओटू कीबोर्ड मेलोडिका आनी हार्मोनियम बेजिक्स म्हळ्यार पुराय की इन्स्ट्रुमेंट जाल्या निमित्त वाजू इजी जाता आसा म्हाका. तशी त्या बेजीस जावन हांव वाजयता आसा तशी लर्नर म्हण येता हांव तशी विंगड प्रो जायनी जावं मात्र. येस. सो अमृत ह्या एक तबला शिकू का म्हणून सांगू न्हू एक इंट्रस्ट काय तुला नाही तुका आनी कितले वर्सां कितले प्रायरी स्टार्ट केलेला त्या एक जर्नी कशी येदोलताय सांगचें आसल्यार म्हाका तबला शिका म्हणून 5 वर्सां म्हाका इंट्रस्ट आहे. म्हळ्यार आमी देवस्थाना पुरो वता आशिल्ले तान भजन पुरो पळय तान कशी एक तबला म्हणटा म्हाका जोर इंट्रस्ट येवचो सुरू केलो. अम्मा म्हणलें की हटार बसलो म्हाका शिकू का तबला असता अशें म्हणून. मागीर आन आनी अम्मा म्हळ्यार मागीर मान तूं क्लास पुरो काडता प्रशांत नायक म्हणून. तशी मानताला उलयता मांत म्हळ्यार श्रीकांत नायक म्हूण सर आसाची तांगेला उलोवंक पळया. मागीर तांगेला सांगतना मागीर तांणी म्हणलें की 7 वर्स जावका म्हळ्यार बोट्टा बल येवका म्हळ्यार सान मस्त सान आशिल्लो हांव तशें म्हळ्यार की 7 वर्स जावका 7 वर्स जाता तरी पळया म्हूण. मागीर आम्मा म्हणटा आशिल्ली की म्हाका उडगास ना जाल्यार आम्मा म्हळ्यार की 7 वर्सां बर्थडे जाल्यार दिवस हांव हटार बसला की म्हाका तबला घाली म्हूण तशी. मागीर हांव 3rd स्टँडर्ड म्हणटाना तबला स्टार्ट जालो. तबला क्लासार वचून स्टार्ट केलेलो. ओके. सो तबला क्लास शिकूक स्टार्ट केला. मागीर ताजे नंतर कशी ऑपॉर्च्युनिटीज मेळता गेल्या काही पुरे प्रोग्राम्स दिला. म्हळ्यार फर्स्ट आमी स्कुला कॉम्पिटिशन्स मस्त कंडक्ट करता आशिल्ले आमगेल्या स्कुलांत. सो आमगेलो फर्स्ट स्टेज त्याच आशिल्ले स्कूल डेज म्हणटा पळय ते आमी मस्त रडाय जाता आशिल्ले. म्हळ्यार डान्स आनी म्युजिकाक आमी फूल म्युजिका सपोर्ट आनी फूल आमकां एगेन्स्ट रावचे आशिल्ले. तशी 6th स्टँडर्ड दुखून आमकां स्टेज मेळ सुरू केला स्कूल डेन तूं ते दुखून मागीर म्हगे फ्रेंड्स आसा केलो तांगेलो आमी एक ग्रूप करून म्हळ्यार तो फ्लूट तबलो मागीर कीबोर्ड तशें पुरो करून आमी स्टेज परफॉर्मन्स दिता आशिल्ले. मागीर हांव भायर देवस्थाना पुरो येना आशिल्लो तितलो म्हळ्यार हांव तितलें शिकना आशिल्लो तेन्ना. मागीर मंथान आपोवचें सुरू केलें म्हाका. मागीर मंथान आपोवचें सुरू करून मनांत प्रॅक्टीस दिता आशिल्ली म्हाका. ताजे तरी आमगेल्या स्कुला रचना कामत म्हूण आसा मॅम म्युजीक टिचर ती म्हाका मस्त कडेन व्हरता आशिल्ली. सो तिगेलो टायम मस्त प्रॅक्टीस जाल्या. ताजे तरी एक दिवस वाजयतना म्हळ्यार देवस्थाना गुरुवारा भजन आशिल्लें त्या दिवस वतना वीर व्यंकटेश मंडळी ते इंट्रोड्यूस जालें. मागीर वीर व्यंकटेश मंडळी उठ मस्त प्रोग्राम म्हळ्यार मस्त कडेन हें केला तांणी फूल सपोर्ट दिता वीर व्यंकटेश मंडळी तशी. तांगेले निमित्त मस्त प्रोग्राम्स मेळटा आसा आनी प्लस बायल जाणे लायक सपोर्ट आसा आनी ताजे निमित्त मस्त प्रोग्राम्स मेळटा आसा. येस. सो तशें जाल्यार आमी मस्त टायम वेस्ट करना अशी एक परफॉर्मन्स पळयात. ओके. आवत तबलारी तिंताळा कायदा म्हाका फस्ट जालेलो कायदे दत्ती दागे ना धातरेकಡೆ दत्ती दागे तिन्ना किन्ना तत्ती ताके ना तातरेकಡೆ दत्ती दागे दिन्ना गिन्ना ह्या कायदा वाजयता.
ओके भारी लायक जालें अमृत वाजिलेलें सो इतले लायक एक हात बैसूका म्हणटाचे एक तबलार हात बैशे म्हणटाचे ते हात बैसका म्हणजे मस्त प्रॅक्टीस जावका सो दिवसाक कितले आवर्स प्रॅक्टीस करता तूं स्टार्टिंगार म्हळ्यार आमी आतां जॉयन जाले सांगता सर आमकां सांगता की 1 घंटो 2 घंटे पुणी प्रॅक्टीस करका म्हणून म्हळ्यार तातूंत आमकां आतां बल आसना म्हणजे आमी सांज चेडू आसतना तशें मागीर प्रॅक्टीस जावका म्हळ्यार समज तुमकां प्रॅक्टीस करता जाल्यार 1 to 1.5 hour कंपल्सरी करका एक सादारण हात बेशिताय म्हळ्यार हात बेशा सादारण 1 year म्हळ्यार डिपेंड्स तुमी कितले प्रॅक्टीस करता म्हणून तुमी इग्नोर केल्यार त्या टायम चड घेता तुम्ही आता तशी कन्सिस्टंट जावन प्रॅक्टीस करता बसल्यार वग्गी मेळटा तुमकां वग्गी ग्रास्प जाता तुमकां ताजे वेळ ओके सो आतां कोणें एक नवें शिकूंक म्हणून जाल्यार एक तबला तें कशी स्टार्ट जाता एक प्रोसेस म्हळ्यार तबल्यान तूं विंगड विंगड घरण म्हणून आसा तांकां खंयची घरण जाय ते सिलेक्ट करून घेवं येता न्ही मागीर सराला वचून उलोवपाक म्हळ्यार जॉयन जावचें मागीर गुरू काणीके गणपती काणीके सरस्वती काणीक पुरो दिवन जातरी सर स्टार्ट करता क्लास त्या दीस फर्स्ट कसं करता म्हळ्यार बॉट दवरचो शिकयतात म्हळ्यार अशें दवर न्हू सर शिकयता मागीर फर्स्ट दिवसू ना त्या पुरो अक्षर शिकयता बेजिक्स आशिल्ल्यान तूं त्या शिकोवन फर्स्ट डे तितलें जाता मागीर तशी ताजी वेरिएशन्स दिता आसताची मागीर पाठ जाता मस्त ताळ जाता जाल्यार प्रॅक्टीस करता राबुका खंयच्या सोडून हाजी प्रॅक्टीस आनी फर्स्ट डे कसलेय सावंड येना हांवें मस्त सादारण एक 6 to 7 months काडला एक सावंड येवच्याक त्या सावंड येना म्हणून बेजार करून ट्राय करता आसका घरा बसून प्रॅक्टीस करता आसका त्या मेन ओके सो आतां इतलें पुराय जालें प्रॅक्टीस जाल्यार आतां परफॉर्मन्स आतां तुका आतां मस्त कडेन आपयताची सो कोण कोण लोट पुरो एक लायक लोट बैशाक हांव म्हणचे आसल्यार राजेश पड्यार उपुंदा तांगेलो मस्त प्रोग्राम्स अटेंड केला मागीर दयाकर भट तांगेलो मागीर आमगेलो गुरुबंधू मस्त जाण आसा तांगेलो अटेंड केला मागीर चडती मिगेल मानतू तांणी म्हाका हें केलेलें म्हळ्यार स्टार्टींग दुखून तांणी आतां म्हाका तांगेले चड प्रोग्राम्स मेळटा आसा तांणी मागीर वीर व्यंकटेश मंडळी तांगेलो मस्त कडेन चमकलो आसा मस्त गम्मत केलेलो आसा मस्त कडेन भजन व्हरून मस्त नांव पावयलें आसा तांगेली मिती सो आतां तबला ओटू आनी एक इन्स्ट्रुमेंट मेलोडिका वाजिता म्हणून सांग सो त्या मेलोडिका म्हळ्यार कसं येता एक इन्स्ट्रुमेंट मेलोडिका म्हळ्यार आतां नॉर्मल कीबोर्ड जाल्यार तुमकां व्हड आसता सायज तो केलो एक पट कसं जाता म्हळ्यार कीबोर्ड पोर्टेबल न्ही व्हरू कश्ट जाता सो तांणी एक इन्स्ट्रुमेंट घाल्ली कशें म्हळ्यार कीबोर्ड कॉम्पॅक्ट करून साण कीबोर्ड करून आनी साण कीबोर्ड केल्यार तुका करंट कशें जाता सो ताका विंड थ्रू हें मेळची तशी प्ले करता विंड आनी कीबोर्ड बेजिसार कीज प्लस विंड तशी प्ले करचें ते नॉर्मली फ्लूट कीबोर्ड शिकिल्ले तांकां पुरो इजी आसता हांव म्हळ्यार स्टार्ट केलें तबल्याके पूण स्टार्ट केलो कीबोर्ड दुखून कीबोर्डान हांव सेकंड स्टँडर्डाक कीबोर्ड शिकिल्लो फर्स्ट कीबोर्ड शिकून जाल्यार मागीर कसं की 5 years कीबोर्ड शिकला मागीर कसं की तबलांत इंट्रस्ट येयलो सडन मागीर कीबोर्ड ಸ್ವಲ್ಪ इग्नोर करचो केला हांव तबला येवचो सुरू केलें मागीर आतां कीबोर्ड आनी तबला दोन्ही मॅनेज करता आसा जाल्यार तबला चड इम्पॉर्टन्स दिता आसा सो आतां एक परफॉर्मन्स मेलोडिकारी पळोवया आमी आमगेले एक ऑडियन्साक एक प्ले करून दाखोवया भारी छंद जाला वाजिलेला अमृत सो आतां तुका आतां पयलीं मार्क्स आयले आयकलांचे PUCन तूं 96%. वय 96. सो आतां टायम मॅनेजमेंट कशें करता तूं आतां मार्क्स आय लायक आसा आतांय भायर लायक बसला सो ह्या दोनूय कशें मॅनेज करून व्हेलें चडती प्रॉब्लम्स जाता जायना म्हणा दोन्ही मॅनेज करून मस्त कश्ट जाता जाल्यार तुमकां एक कशें आसता म्हळ्यार एक जाल्यार तुमी रात्री बेसका वाजू एक जाल्यार सकाळ बेसका नाजाल्यार तुमकां मॅनेज करून मस्त कश्ट आसता तबला प्रोग्राम्स अटेंड करचे त्या कशेंच म्हळ्यार जनरली म्युजीक फील्ड आशिल्ले तांकां म्युजीक सावंड अशें जायना जाल्यार आमी वाजू टायमार आमकां जाल्यार म्युजीक जावंक जाता हांव म्हळ्यार आतां 1 hour वाजीत जाल्यार तांत 15 minutes म्युजिकल आसता आशिल्ली म्हगेल तशी 45 minutes वाजोवचे 15 minutes तबला तशी आनी मॅनेजमेंट हांव म्हळ्यार रात्री वाजून बेसता आशिल्लो म्हळ्यार म्हाका सकाळ उठाचें म्हाका जायना तशी रात्रीच्या वाजून बेसता आशिल्लो ओके
सो तशीची आता एक वेदिके मेलता असता तशीच एकक पण कसं जाता म्हळ्यार केलो एकक म्हणता चॅलेंजेस आहेत ते कसले कोणी तसले कसले चॅलेंजेस फेस केला की चॅलेंजेस फेस केला येस सो अमृत आता एज्युकेशन एक साईड जाला एक साईड इन्स्ट्रुमेंट्स आणि म्युझिक त्या दोन्ही सोडून विंगड कसले हॉबीज आस की वय ॲक्च्युली मी गेल्या फर्स्ट स्टार्ट केला ड्रॉइंग्स दुखून सो ड्रॉइंग मस्त केला हांव मुगेल्या ड्रॉइंगान तूं ज्युनियर आनी सिनियर ग्रेड कंप्लीट केला हांव मागीर हांव एनसीसींत आशिल्लो एनसीसीन तूं आळवासान तूं रिपब्लीक डे कॅम्प अटेंड केला मागीर बँगलोरा जाल्यार आयजीसी आरडीसी म्हळ्यार रिपब्लीक डे कॅम्प म्हूण डेल्लीन जाता ताजे पयस फूड प्रायर 3 कॅम्प जाता सो हांव त्या लेवल ते अटेंड केला मागीर रिजेक्ट जाला हांव सो ते अटेंड केला मागीर यक्षगाना आशिल्लो हांव श्री रवी अलोवराय वर्काडी तांगेल सर तांगेल अंडर मस्त यक्षगान केला 5 वर्स तांगेल अंडर शिकला मागीर ताळमदळ मस्त केला देवी मात्मे प्रसंग आशिल्ले तांत हांव चंडमुंड जावन हे भाग घेतला मागीर गुरुदक्षिण म्हळ्यार त्या प्रसंगान तूं हांव कृष्ण जावन आशिल्लो मागीर देवी महात्म म्हूण आनीक आशिल्ले तांत हांव देवेंद्र बल जावन आशिल्लो येस सो आता इतले पुरे हॉबीज ताजे ओटूची तुगेले स्टडीज आनी इन्स्ट्रुमेंट हें पुरे ओट्टू व्हरतास न्ही सो अशीची तुका ग्रो जातास तूं म्हूण सांगून आश करताची आमी आनीक एक लास्ट परफॉर्मन्स पळय आयचे ओके क्या बात है म्हणटाची एक म्युजिकल टर्म जर सांगची म्हणल्यार भारी लायक जाला वाजयलेला अमृत सो आतां पुराय ऑडियन्स आमगेले एक यंग ऑडियन्स ह्या एक कार्यक्रम पळयता आसताची सो ती पुराय परफॉर्मन्स पळोवन जातरी तांणी एक तुगेले तर्फेन एक मेसेज एक्सपेक्ट करता आसतली सो तांकां कसं सांगू इच्छा पडटा पुरो जाणां एक टॅलंट म्हणलेलो आसता त्या तूं मॅनेज करून घेवका म्हळ्यार देवान पुराय एका टॅलंट दिवन आसता केलो जाणां गोत्त आसता केलो जाणां गोत्त आसना सो आमी टॅलंट आनी स्टडीज दोन्ही ओट्टू दवरका आनी खंयचें पॅशन आसलें तें सोडूनच जा कित्याक म्हळ्यार आमकां आतां कसलें डिप्रेशन म्हणटाचें आत्तां तूं सो डिप्रेशना वतना पुरो असल टॅलंट्स म्हळ्यार असल हॉबीज कसो पुरो आसता पडटा तसो यूज पडटा आनी मायंड फ्रेश करूं मस्त हें जाता आनी टॅलंट्स चड आसल्यार मल्टीटास्कींग पुरो करूं इजी जाता आनी मायंड लायक डायवर्ट जायना तशें पळयता वायट विशयान पुरे लायक विशयान तूं आसता आमी तशी येस सो तुगेलें हांवें उत्तर आयकून आमगेले पुराय ऑडियन्साक खंडीत इन्स्पिरेशन जाता म्हूण हांव लेखतास इतले वेळ मस्त पुराय विशय तूं आमगे शेअर केलेलो आसा अशीच तुगेली ग्रोथ आनी चड जाता जाता वचचो म्हणून देवा लागी मागताची इतले वेळ आमगेलो उलयले खातीर मस्त धन्यवाद येस सो तुमी इतले वेळ पळयले अमृत नायक हांणी आशिल्ले आमगेलो टू हांणी हांगेले बग्गे मस्त पुराय माहिती तुमगेलो टू शेअर केलेलो आसा तशीच हांगेले परफॉर्मन्सीस तुम्ही पळोवन आसाची तुमकां पळोवन ह्या पुरे परफॉर्मन्सीस पळोवन तुमी लेखून लेखता सुपुराची की हांवय एक आर्टिस्ट जावका की हांवय एक कसलें एक इन्स्ट्रुमेंट शिकूं का म्हूण सांगून खंडीत ह्या कार्यक्रमाचे उद्देश त्याची जावन आसा आनी चड जाणांक इन्स्पिरेशन जावका म्हणला
अशीच तुमगेलकरकडे एक इंटरेस्टिंग टॅलेंट आसा म्हणून जाल्यार खंडीत तुम्ही नेक्स्ट हांगा मेगेलोट बैश्या एक अवकाश तुमकां आसा. तुम्ही कसं करता म्हळ्यार हांव एक नंबर सांगता, ह्या नंबर नोट करून घेया. 636404577. वापस सांगता 636404577. ह्या नंबराक तुमगे डिटेल्स व्हॉट्सअप करा आमकां. आमी तुमकां आपोवन तुमगेले एक टॅलेंट ऑडियन्साक दाखोवत एक प्रयत्न खंडीत करताची म्हणून सांगतास. इतले वेळ ह्या कार्यक्रम पळोवन तुमकांय मस्त खुशी जाला म्हणून हांव लेखतास. असलेची एक अनेक टॅलेंट घेवन नेक्स्ट वीक सेम टायम हांव तुमगे मुखार येता म्हणून सांगताची आयची हे कार्यक्रम हांगाका मुक्ताय करतास. इतले वेळ पळयलेल्या खातीर मस्त धन्यवाद.